बॉडी मिटींग ऑफ द सांकवाल पंचायतीची आणि जायते लोक भायर सरलेलो कित्याक आयज ते मिटींगी डिसिजन काडपाक सोदलोले की ही प्रोजेक्ट जी येवपा आहा ती एक व्हडली प्रोजेक्ट येवपा आहा ती आख्खे गोवा खबर आहा की ही आमकां कोणा नाका म्हणून कित्याक ही कमिंग ऑन द स्लोप म्हणून. सो पंचायतीन ती कंस्ट्रक्शन लायसन्स दिलोली ऑन 11th of March दीस इयर. सो आतां आमी पुतून पंचायती येयले सगळे लोक आनी विचारले बाबा तुमी कितें कोत्ताय तुमगे प्रोजेक्ट जाय वा नाका म्हणून एक क्वेश्चन केलोली कित्याक आयज जायते म्हयन्यांनी आमकां कळून येयलें की आमची सरपंच जी केन्ना येयना ग्रामसभा बसून येयना आनी मिटिंगे बसून येयलोली ती आयज येयला थँकफुली. सो आयज फूल सांकवाल पंचायत बॉडी पंच मेंबराची हालोली. ते एक बेसांव जालें आमकां गांवकारांक. तितून आमी विचारलें तांकां आमचे पंच मेंबर जे आसा ऑपोजिशन पंच मेंबर तुळशीदान विचारलें तुमकां हे प्रोजेक्ट जाय वो नाका तुमी आमकां सांगाय डायरेक्टली ही प्रोजेक्ट सॉलिसिटीज आमकां जाय वो नाका. आतां 2 वर जाली ऑलमोस्ट 2.5 hours 3 hours ऑलमोस्ट जाले. आतां 3 वर जाली आमी पंचायतीन अजून आहे आणि फायनली आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन करून थोडे मेंबरान म्हणलें ती आमचे नॉट इन फेवर ऑफ द प्रोजेक्ट पूण एक मिटींग दवरया म्हणून एक इमर्जन्सी मिटींग दवरया आनी एक शो कॉज नोटीस काडया म्हणून टू द MPDA कित्याक ही प्रोजेक्ट कित्याक लागून आमकां फाटीं धाडला कित्याक कांय परमिशन नाय कांय NOC नाय म्हणून. सो अगेन पंचायत थ्रू एक शो कॉज नोटीस वयतली आनी मागता हांव गव्हर्मेंटी कडेन बेगीन एक काबार करचें कित्याक गांवचे लागून लोकांक खूब त्रास पडटा. गोवा पंचायत रायट एक्ट एवरी पंचायताक रायट आसा की लोकांनी जेन्ना कितें हाडलें मुखार कितें इलिगल दिश्टी पडलें कंस्ट्रक्शन पंचायतीक फूल रायट आसता एक्शन घेवपाक सुमोटो एक्शन घेवपाक इन्स्पेक्शन करपाक. आजून पासून आमी पळयलेलें आसा की सांकवाळ पंचायतीन इन्स्पेक्शन करूंक ना. आतां सरपंचान ह्या सेक्रेटरीन जे कितली कंप्लेनी येयलेले आसा त्या कंप्लेनाचेर एक्शन घेवपाक जाय आशिल्लें. आतां आमी पळयलेलें आसा की जायते सेक्रेटरी स्पेशली इन कोर्तालीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी उलयता हांव की जोरूय केन्ना कितें जाता गांवचे लोक कंप्लेन घालता सेक्रेटरी करना. कित्याक सेक्रेटरी करना कित्याक प्रेशर आसता. हांव विचारपाक सोदतां की पंचायत मिनिस्टर मवीन गुदीन तूं आयज खंय आसा जोरी तुजी सेक्रेटरी परफॉर्म करना तुजो एक्शन कितें आहा ह्या मॅटरान ह्या तूं इनवॉल्व आसा ह्या मॅटरानूय हे पंचायत मिनिस्टरान म्हाका आमकां क्लॅरिटी दिवची. आज पंचायत बॉडी ऑर्डिनरी मिटींग आशिल्ली आनीक एज युजल आमी 4 जाण पंच जे पळय आसा मोरिल्यो कारवालो हांव तुळशीदास नायक निधी आनी मारिया आजावेदो ही एज युजल ताका लोकांचे डिमांड आज लोक चड येयल्लो आनीक लोकांचें एक डिमांड आशिल्लें की जशी सरकारान PDA MPDA वास्को तांकां TCPन जशी शोकॉज नोटीस काडपाक लायली शुक्राराक गेले त्या कोणाक भुतानीक तशें आज लोकांच्या डिमांडाचेर आमी पंचायतीक सांगलें की बाबा बिफोर डिस्कसींग एनीथींग लोकांच्या डिमांडाचेर आमी 4 जाण तुमचे कडेन मागतात की जशी सरकारान काडल्या तशी आमी तांकां शोकॉज नोटीस काडुया भुतानीक. सो त्या प्रमाणे भरपूर डिस्कशन जालें आनी लोकांनी बोवाळ केलो आनी लोकांच्या बोवाळाचेर आज पंचायतीन युनिनिमस डिसिजन घेतलें की PDA आमच्या भुतानी इन्फ्राक परमेश कन्स्ट्रक्शनाक तांकां 7 दिसाचे वर्किंग दिसां भितर शोकॉज नोटीस काडपाचें आनी तांकां आमी रिजोल्युशन मांडलां की जे आमी 11 तारखेर मार्चाच्या 4 पंचांनी ऑब्जेक्शन घातलेलें ऑन वेरियस ग्राउंड्स आनी तांकां जे PDAचें कंडिशन घालून टेक्निकल अप्रुवल येयल्लें तें कंडिशन फॉलो जावना तेंचे कडेन तितले डॉक्युमेंट्स ना प्लस आमी ऑब्जेक्शन घातलेले ते डॉक्युमेंट्स ना ह्या ग्रावंडाचेर तांकां आयज शोकॉज नोटीस इश्यू करतले म्हणून हे सेक्रेटरी कडेन वचपाक जाय. So show cause notice will be issued within 7 days. ना शोकॉज जाता इतले तांकां 7 डेजाचो टायम येतलो. Time येतलो. And what is the this you comply कितें कर म्हणला तुमी? कंप्लाय जे पळय आमी ऑब्जेक्शन घातलेलें फॉर एग्जाम्पल तेंचे कडेन स्लोपाचें परमिशन ना. जो चार्टेड जो पळय सर्वेयर आसता तेजी परमिशन लागता. हिल कटिंगाचे अंडर 17A तांकां टावन कंट्री प्लॅनिंगाचो टावन प्लॅनाचो चीफ टावन प्लॅनाचो परमिशन लागता. तांकां PWD कडल्यान वॉटराची प्रोविजनर NOC लागता. तांकां फ्लायींग झोनाचे फ्लॅग ऑफिसरा कडल्यान NOC लागता. सो वेरियस ग्राउंड्स रस्तो जो तांकां 10 मीटर रस्तो जाय तो न्हय अशें करून वेरियस रिजन्स आमी तें ऑब्जेक्शन घातलेलें तरी आसतना तेणी तेन्ना कसलो प्रेशर घेतलेलो म्हाका खबर ना.
पण थोडेशें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां हांगा ऑन रिकॉर्ड जे पयर फाटल्या दिसांनी भुतानीन हें पळय आवट केलें, भुतानीन 2007-2009ची लायसन्स आवट केली. ते लायसन्साचेर तेणी इतले ते नर्वस जाल्ले की तांकां डेट घालपाक ते विसरले. हांगा तेणी कितें घातलां, वेरियस दिल्या तेणी सनद 2007, NOC क्लियरन्स फ्रॉम गोवा कोस्टल 2008, एनवायरमेंट क्लियरन्स 2009, कितें कन्स्ट्रक्शन लायसन फॉर कंपाऊंड वॉल फॉर सांकवाल विलेज पंचायत. आतां ही डेट तुमी पळया, 31 फेब्रुवारी 2011. म्हळ्यार भुतानीचे गोटेर कोण तरी बसला, 31 फेब्रुवारी म्हणून केन्ना येना, तर 28 जाता किंवा 29 जाता. पण हांगा तुमी मुद्दम पळयात, 31 फेब्रुवारी 2011 म्हणटा ते आमकां लायसन दिलें कोणें पंचायतीन कंपाऊंड वॉलाक. 31 फेब्रुवारी हे सगळे फ्रॉड. आयज आमची बॉडी पंचायत बॉडी आमची आयज मिटींग आसली एंड इन दॅट मिटींग ऑल द मेंबर्स हॅड डिसायडेड टू इश्यू अ शोकस नोटीस टू द भुतानी प्रोजेक्ट एंड आमी सगळे बॉडी आर विथ द लोकल्स, आमी सगळे लोकां बरा आसा. कितें डिसिजन घेतला इश्यू शो कॉज नोटीस कितल्या दिसांचे कितें दॅट शोकस नोटीस वी हॅव इश्यूड 7 दिसाचो तांकां शोकस नोटीस इश्यू केला आमी. ओके इन दॅट 7 days दे हॅव टू रिप्लाय अस. दे हॅव टू रिप्लाय मीन्स कितें मागला तुमी तांचे तो वेरियस डॉक्युमेंट तेंचे कितें ना ते आमी तांचे कडेन मागले. ओके दुसरा विशय म्हणटा ह्या दिसांनी ह्या विशयाक लागून कितलीच पंचायतीचे एलिगेशन्स येताले. सो वॉट इज युअर सी ऑन दिस? सी एलिगेशन ते अननेसेसरी सगळे मेंबरांचे लोकांचे ते एलिगेशन घालताले आनी तांकां आमी तांकां सांगला वॉट एवर एलिगेशन यू आर प्रूव इट, प्रूव करून दाखोय तुमी एलिगेशन जे घालता ते. पूण तुमी लोकां बरोबर आमी लोकां बरा आहा, आमची पंचायत जी बॉडी आसा लोकां बरा आसा आनी तांकां ऑलरेडी आयज तांकां डिसायड केला तांकां शोकॉस नोटीस धाडला.